प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या दोनूय वचपांनी आमकां एक बुद्धीच्यो हें उतर आमी आयकतात आनी भाग्यवन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, दुसऱ्यांक बूद दित जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमी भरलेलीं जावंक जाय. आमचे मदें वेगळोचार आसूंक शिरी पडना आनी आमची बूद दिवप म्हणजे देवाक मागलोलें जावप हेंच आयज भाग्यवन पावलो पयल्या वचपान आमकां सांगता. आयज आमी शुभ वर्तमानांत एक ना बुद्धीच्या मुगदमाची गजाल आयकूंक येयल्या. ताच्या हातान ताच्या साहेबान सगळें घातलेलें, पूण तो ताची गिरेस्तकाय आपणाक जाय ते भाशेन वापरतालो आनी ते गिरेस्तकायेची वाट लायतालो. तें आमी आतांच पडलां आनी एक दीस तो सांपडटा आनी ताचे वेलें मुगदमपण काडून घेता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत संवसारीक वस्तूंचेर आमचें जिवीत आदारलेलें आसा. आमकां हे सगळ्यो वस्तू देवान दिल्ल्यो आसात. त्यो आमच्याच फायद्याक न्हय, पूण आमी देवाक वाखाणूंक, ताची स्तुती करूंक, ताकाच परगटूंक त्यो आमकां दिल्ल्यो आसात. त्यो आमी आमच्या फायद्याक आमकां जाय ते भाशेन आमच्या बऱ्याकूच म्हूण वापरूंक दिल्ल्यो नात. पूण जायते फावटी आमी हे वस्तूंचेर आमचें जिवीत आदारतात आनी आमचें जिवीत एक वायट मार्गान वेता. तर असल्याच ताळण्यांत पडना जावंक जेजू आयज ह्या धाकटुल्या वेपारींतल्यान आमकां चतूर करता. मोगाच्या भावान भयणो, दर एकल्याक जायते देणें दिल्लें आसा देवान. आमी तें आमच्या भावां भयण्यांक जांकां आदार जाय तांच्याच आदाराक पावूंक तें वापरूंक जाय. आमकां देवान जायते गूण दिल्ले आसात, बुद्द दिल्ली आसा, ती आमी बरे भाशेन वापरून देवाचीच स्तुती करूंक, देवाचीच वाखाणी करूंक आमी वापरूंक जाय. आयज जेन्ना आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना आमी ते मुगदमा भाशेन आमकां गूण दिल्ले आसात ते वगडायना जावंक, पूण शेवटाक ताणें आपली बूद वापरून त्या दुनियाक ताणें कुशाल केलो. तेच भाशेन आमी आमची ही गूण आमकां दिल्ले आसात ते आमी जेजूच्याच सर्गींच्या राजाच्या परगटणेक आमी वापरूंक आमी मागुया. जेन्ना आमी वायट मार्गार वेता तेन्ना देव आपल्या पवित्र उतरांतल्यान आमकां जागृत करता. आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानांत ह्या मुगदमाची पळयलां. तो गिरेस्तकाय आपल्या धनाची गिरेस्तकाय वगडायतालो तें कोणें लावन दिलें. तेच भाशेन आमचें पवित्र उतर पुस्तकांतलें तें आमकां जागृत करता आनी आमी आमचें जिवीत बदलूंक पावतात. आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी देवाच्या उतराक आमी कान दिवंक ही कृपा आमी मागुया. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी मागण्यांत बसता आसतना आयज आमी आमच्या ह्या वचपांचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी जेजूच्याच मार्गान आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूचोच हो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी प्रयत्न करुया.